वारकण नागझर पंचायतीन गांवच्या वाठारांत सगळी सोऱ्याची दुकानां बंद करपाचो ग्रामसभेत निर्णय घेतला। तशेंच जीएमआरान मोपा विमानतळार थळाव्यांक नोकरी दिवची म्हण मागणी करतले अशें पंचायत वांगड्यांनी सांगलां। RDX गोवा ब्युरो रिपोर्ट। नमस्कार, माझे नाव गौरी गोविंद जोसलकर, सरपंच फ्रॉम विलेज पंचायत वारखंड नागझर। रविवारी 26 फेब्रुवारी वारखंड गांवांत 10:30 वाजता आमची ग्रामसभा जाली आणि त्या ग्रामसभेक असो एक ठराव मांडलो की वारखंड वारखंड गांवाची अस्मिता राखपा खातीर तशेंच वारखंड पंचायत ही आदर्श पंचायत जावपा खातीर ग्रामस्थांनी ठराव मांडलो की गांवांत जी बारां आहात ती बंद करपाची आणि हेच्या फुडें नवीन बारांक परमिशन दिवचा न्हू। ह्यो ठराव सूचक अमित बाबलो परब यांनी सुचयले आणि दत्ताराम सगूण परब यांनी ताका अनुमोदक म्हणून दिले। ह्यो एक बरो ठराव मांडलेलो आसा, पण जी कायद्याची बाजू आहा ती कायद्याच्या बाजून वचून आमी ह्या ठरावाचो फुडें विचार करतलो आणि आमची पंचायत ही आदर्श पंचायत दवरपा खातीर प्रयत्न करतलो। आमच्या पंचायत एरियेत 11 बारां आसा। NOC जे अशें सांगलां की नवीन बारांक NOC दिवपाची न्हू, आणि जर NOC दिली जाल्यार ती बारां स्टार्ट करपाची, म्हणजे आमी नवीन बारांक NOC दिवची न्ही अशें ठरयलें। माझे नाव वसंत नाईक, वारखंड नागझर डेप्युटी सरपंच। तर आम्ही आमच्या भुरग्यां खातीर आमी ॲप्लिकेशनां बी GMR कडेन दिल्या। तर थोडी जॉब मेळ्ळे, पण जे मेन जे जॉब जे आसले आमच्या भुरग्यां खातीर आमी 2-3 म्हयने जाले दिले आणि फॉलोअप करता, पण ते आमकां सांगता आयज यो, फाल्यां यो, परवा यो म्हणून। सो आमी त्याच्या उपरांत आमी हाच्या कडेन गेले, MLA कडेन। MLAन आमकां सांगलें आमी विदीन 1 म्हयन्या भितर आमी तुमकां जॉब आपूण ट्राय करून दिता म्हणून। तशेंच सेमा कडेन सुद्दां आतां आमी जर मेळना जाल्यार आमी सेमा कडेन सुद्दां वचून आनी ह्या भुरग्यां खातीर आमी ट्राय करतले जॉब मेळपाक। आमी तेचेर मिटींग घेतले आमचे आनी आमी विचार करतले आणि तेचेर उत्तर दितले आमी तेचेर। ग्रामसभेक आतां सरपंचान उलयलें पळय की ग्रामसभेच्या ग्रामस्थांनी सांगलें की बार चलोवपाक दिवपाचें न्ही म्हणून। सो तेचेर आमी विचार करता, तेच्या कायद्याच्या भितर बसता की ना तेचेर आनी डिसायड करता। आनी GMR कडेन जे वॅकन्सीज आसा ते वॅकन्सी अजून आमच्या लोकलांक दिवंक ना। सो आमी लेटर बी केले तांकां की आमच्या लोकलांक पयलो प्रिफरन्स दिवपाचो। सो अजून पर्यंत चड वॅकन्सीज आमचे घेवंक ना तेंच्यांनी, जॉब दिवंक ना, थोडे दिले। सो परतून आमी MLA कडेन वचून CMA कडेन वचून आमी रिक्वेस्ट करतले की आमच्या लोकांक पयलो चान्स दिवपाचो म्हणून। आणि दुसरो म्हणजे टॅक्सीचेर सुद्दां अजून कितें फायनल जावंक ना। आमी खूब प्रयत्न केले, आतां पळयतले आमी फुडें कशें कितें जातलें। तर आमी लेटर केले आमच्या वारखंड पंचायतीच्या एरिये भितर जो कन्स्ट्रक्शन चलता GMRचे आनी कंप्लीट जाल्लें आसा, तेचेर जो रेवेन्यू आसा जो ग्रामपंचायतीक आमच्या दिवपाचो, तेचे आमी लेटर ऑलरेडी दिल्ले आसा 2 म्हयन्या पयलीं। सो प्रोसेस चालू आसा। तर आमी सेमा कडेन आमी ते लेटर दिल्ले आसा आनी MLA कडेन सुद्दां दिल्ले आसा। सो आमी तेच्या फाटल्यान ट्राय करता जितलो जाता तितलो आमकां रेवेन्यू मेळपाचो म्हणून। कमीत कमी म्हाका तर दिसता एज पर 1% धरलें जाल्यार म्हाका दिसता 20-25 करोडाचो तरी येवपाक जाय रेवेन्यू पंचायतीक। हांव वारखंड नागझर पंचायतींतल्यान उलयतां, देविदास महादेवचारी, नागझरचो पंच। आयज GMR येदो व्हडलो प्रोजेक्ट जालो एअरपोर्टाचो, पण आमकां सरकारान आमचे लँड लुजर आहा ते सारकेच जे लँड लुजर सारकेच तांकां लूज करून दवरले। तांकां जमनीचे कितें मोबदलोय सारको मेळोंक ना, सर्विसय कितें ना, टॅक्सीचेय कितें ना। अशें गव्हर्मेंटान आश्वासन दिल्लें की तुमकां सुरवात जाल्या उपरांत सर्टिफिकेट दितले, तेच्या उपरांत तुमकां ते सर्टिफिकेटीचेर तुमकां जॉब कितें बिझनेस करतले ते तुमकां प्राधान्य मेळटलें, पण तेचेर आमकां आश्वासन आयज कांयच दिल्लें ना। सरकारान तेचेर विचार करपाचो। आनी आयज आमचे भुरगे खूब बेकार अजुनूय सांगता, पोस्ट काडटा खूब, पूण विचारपाक गेल्यार पोस्ट फूल जाले म्हणटा। सरकारान मातशें तेचेर लक्ष घालपाचो, इतलेंच म्हाजें सांगपाचें आहा।